नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कोरोना रूपांतर ओमिक्रॉन व्हायरस पसरच्या भयेन उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या माजाळी चेकपोस्ट आणि भटकळ सीमा भागात कठीण नियम लागू केलात। केरळ आणि महाराष्ट्र राज्यात ओमिक्रॉन व्हायरस पत्ते लागिल्यान कर्नाटक सीमा भागात कठीण नियम असा। आता कर्नाटका प्रवेश करचे खूप कठीण जाते तसा। केरळ आणि महाराष्ट्राच्यान तसेच दुसरे राज्याच्यान कर्नाटका प्रवेश करचे लोकांक 72 तासा भितरले RT-PCR निगेटिव्ह सर्टिफिकेट हाडना जाल्यार कर्नाटकाक प्रवेश ना। 72 तासा भितरले RT-PCR निगेटिव्ह सर्टिफिकेट ना जाल्यार दुसरी राज्याच्यान येवचे लोकांक वापस धाडतीत आसात। बुधवारच्यान माजाळी आणि भटकळ सीमा भागाचेर तपास सुरू केला। गोवा मार्गाच्यान कर्नाटका येवच्या प्रवासीक वापस गोवा धाडून घेवन RT-PCR सर्टिफिकेट हाडूक अधिकारी सांगतेत आसात। दुसरे राज्याच्यान येवचे लोकांक 2 डोस वॅक्सिन घेयिल्ल उरल्यार बी 72 तासा भितरले RT-PCR सर्टिफिकेट कंपल्सरी दाखोवकूच जाय। भायल्या राज्याच्या लोकांक कोरोना नियमा बद्दल माहिती दिवूक माजाळी चेकपोस्टाचेर खुद्द तहसीलदार निश्चल नरोना हेमी फिल्डाक उतरलात। माहिती नाशिल्ल्याक आणि कोरोनाच्या नियमाबद्दल प्रश्न विचारचे लोकांक तहसीलदार माहिती दिवचे कार्य करतेत आसात। तसेच जिल्ह्याच्या नागरिकांक मास्क घालूक जाय आणि सामाजिक अंतर पाळूक जाय म्हणून पोलीस विभागान ताकीद दिला। कोविड नियम पालन कन जाल्ल्या विरुद्ध कठीण क्रम आणि दंड घालूक पोलीस विभागान ठरयला। हिंदुत्वाच्या नावाचेर आपल्या उमेदवाराक मत दिया म्हणून सांगचो रोग येऊक शकता। तसले उलण्याक भूल नाकात आणि तसले उलयतल्याक किंमत दिनाका म्हणून माजी MLA सतीश सैल हेमी सांगले। 10% सरकार म्हणून काँग्रेसाचेर BJPन आरोप केल्लो, पण आता BJP 40% सरकार म्हणून उलणी ऐकू येतेत आसात आणि ही उलणी काँग्रेस मुखंडान सांगलना। सरकाराले काम करचे कॉन्ट्रॅक्टर सांगतेत आसात। हेजेन कळण येता राज्यात कसलो वातावरण आसा म्हणून। हिंदू उरल्यानंतर हिंदूचे अभिमान येवचो सहज असा, पण त्या खंयच्या पक्षांतल्यान येवं जाय म्हणना। पण हिंदुत्व BJPतच असल्यार होन्नावरात मरण जाल्लो युवक परेश मेस्ता हेमगेल बाप्पायक विधान परिषद तिकेट दिवंक जाय आशिल्ले। निस्तेकाराले बरे करचे विचार BJPत उरल्यार परेश मेस्ताल बाप्पायक विधान परिषदाचे तिकेट दिवंक जाय आशिल्ले आणि जात आशिल्ले। BJP हिंदुत्वाच्या नावाचेर लोकांक वाट चुकयत आसा। सगळ्याक आपल्या आपल्या धर्मा बद्दल गौरव अभिमान भक्ती उरता, पण धर्मा नावाचेर राजकारण खेळचे न्ही। फुडल्या दिसाक हिंदुत्वाच्या नावाचेर आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराक मत दिया म्हणून सांगचो रोग येऊक शकता। तसले उलण्याक भूल नाकात। सुधारणे दृष्टीन पळोवन काँग्रेस उमेदवाराक मत दिया म्हणून माजी MLA सतीश सैल हेमी विधान परिषद इलेक्शनाच्या प्रचारात सांगले। ಸರ್ಕಾರ 10% ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು। ಇವತ್ತು ಅದೇ 40% ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹತ್ರ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹತ್ರ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಮನವಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ವಾತಾವರಣ, ಹೇಗೆ ಈ ವಾತಾವರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ। ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ ಮತ್ತೂ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ। ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪರೇಶ್ ಮೆಸ್ತಾದ ತಂದೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಸೀಟನ್ನು। रस्तो दुरुस्त करा म्हणून विनंती केल्यार बी रस्तो दुरुस्त कन जाल्ले विरोध कन बुधवाराक जय कर्नाटक जनपरत संघटनेच्या पुढाकारात ऑटो रिक्षा चालकान आणि संघटनेच्या कार्यकर्त्यान बैतकुल बंदरा फुडें हायवे आडोवन घेवन स्ट्रायक केले। कारवार शहराच्या बैतकुलच्यान बीड सर्कल पर्यंत आणि तसेच हब्बुवाडाच्यान शिरवाड रेल्वे स्टेशन पर्यंत रस्तो संपूर्ण पाड झाला। रस्त्यावर फांडी पडिल्ल्यान सद्दी एक ना एक अपघात घडता। कारवार बीड सर्कलच्यान बैतकुल पर्यंत सद्दी खूब इतले वाहन संचार करतात। बंदराचेर येवचे लॉरी तसेच गुड्स व्हरचे वाहन ह्या रस्त्यान गोवा किंवा बेळगांव वचूंक वयतात, पण हो रस्तो संपूर्ण पाड जाल्ल्यान संचार करचे कश्ट जातीत आसा। रस्त्याच्या दोन्ही बाजून गटार नाशिल्ल्यान पावसात रस्त्यावयल्यान उदक व्हांवता। कारवार लंडन ब्रिजा कडच्यान बिडगा पर्यंत सुरंग मार्ग करचे काम अजूनही पूर्ण जालें ना। कारवार शहराच्यान शिरवाड रेल्वे स्टेशन संपर्क करचो रस्तो बी हब्बुवाडाच्यान शिरवाड पर्यंत पाड जाला। ह्या रस्त्यान ग्रामीण भागात वयचे बस आणि मुख्य म्हणल्यार रेल्वे स्टेशन वयचे ऑटो रिक्षा आणि इतर खासगी वाहन संचार करतात।
बैतकुल ते कारवार आणि हब्वाडा ते शिरवाड रस्तो दुरुस्त करा म्हणून मागणी करून कितले पटी संबंधित विभागाच्या अधिकारीक अर्जी दिल्यार बी कितेत प्रयोजन झालं ना तेजेन बुधवाराक राष्ट्रीय महामार्ग आडोवन स्ट्राईक करचे नाइलाज झाला असे जय कर्नाटक जनपर संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप अर्गेकर सांगतात. ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಚರ್ಕ್ ಬೇಡ, ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಆಗಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೊಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡೋ ತನಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. थंडे दिवसाचे अधिवेशन बेळगावात करचे बद्दल परत एकपटी विचार करून क्रम घेऊक जाय म्हणून हळयाळ MLA आणि माजी मंत्री RV देशपांडे हेमी सांगले. बुधवारा कारवारात येयले हळयाळ MLA RV देशपांडे हेमी पत्रकारा बरा उलयले. बेळगावात अधिवेशन करूक जाय म्हणून आपुणूच मागणी दवरिले. पण आता बेळगावाच्या बाजूचो जिल्लो जावन आशिल्लो धारवाडात कोरोना प्रकरण वाडतीत आसात आणि बेळगाव महाराष्ट्राच्या सीमा भागाचेर आशिल्ल्यान कोरोना रुपांतर ओमिक्रॉन व्हायरसाची भय आसा. अधिवेशनात लोकप्रतिनिधी हेमचे बरोबरा हजारांचे लोक सुद्धा येतात. तेजेन सगळ्याला सुरक्षतेच्या दृष्टीन अनेक पटी विचार करून निर्णय घेऊक जाय. बेळगावात रद्द करून बेंगळुरात अधिवेशन दवरूक जाय असे तेमी सांगले. ನೋಡಿ, ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. SDM ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 340 ಕೇಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. कारवार शहराच्या नननगद्दा बाडात आशिल्ले श्रीमद श्री पद्मनाभ तीर्थ स्वामी ताळीकोट संस्थानाचे श्री क्षेत्र गुरुमठ हे जे आस्ती आणि चिरास्तीत जाल्ल्या अव्यवहारात संबंध चौकशी करूक जाय म्हणून व्यवस्थापना समितीन आग्रह केला. कारवारच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयले श्री क्षेत्र गुरुमठ व्यवस्थापना समितीचे अध्यक्ष संतोष नायक. श्रीमद पद्मनाभ तीर्थ महाराज हेमी स्वतः रचयिल्लो 18 नियम सद्दी पालन करते तेले विश्वाचे एक मठ जावन आशिल्ले कारवार बाड ग्रामाचे गुरुमठ. तेमगेल नियमात व्यवस्थापना समिती रचोवन घेवन मठाचे व्यवहार पळोवन घेतले येयलात. ख्रिस्ती शक 1908 सालाच्यान गुरुमठात समिती रचन जाल्ली तेन्नाच्यान 2020-21 सालपर्यंत टोटल 15 अध्यक्षांन सेवा केला. पण 1996 ते 2008 आणि 2009 ते 2019 पर्यंत 32 वर्ष अध्यक्ष जाल्ले आणि अकाउंटंट जावन आशिल्ले हेमी मठाचे चिरास्तीत आणि आस्तीत तशेंच इतर पैशात अव्यवहार केला म्हणून तेमी आरोप केला. या अव्यवहारासंबंध अनेक पटी चौकशी करूक जाय म्हणून तेमी आग्रह केला. कारवार तालुकाचो बाड क्षेत्रा भितर बाड ग्रामाच्या क्षेत्रा भितर श्री पद्मनाभ तीर्थ स्वामी महाराज आले मठ आसा. तो साधारण तो मठ आता सुमार 123 वर्सांचो मठ. तो मठात महाराजान कितें केलें की म्हळ्यार आमच्या कारवार गांवच्या लोकांचेर संपूर्ण विश्वास आसून घेवन ही मठ भजक लोक चलोवपा म्हणून एक समिती करून घेवन ती समिती प्रकार हे मठ आमगेले चलत आसा. महाराजान थंय कितें केलां की म्हळ्यार समाधी घेतल्या नंतर 1908 हे मठ भजकाल एक समिती करून घेवन भजकाल समिती केली तेन्ना 18 नियमा प्रकार हे मठ चलोवपा म्हणून घेवन 18 नियमा प्रकारच हे मठ चलोवंक लागला. जाल्यार आतां काला कितें जालें की म्हळ्यार थोडे एक 32-35 वर्सां फाटलेच्यान आमगेले मठा भितर जो समितींतले अध्यक्ष जाल्ले आनी ऑडिटर जाल्लो थोडे लोक मेळून घेवन आमगेले हिंग जो कितें भांगराज जावं जमनीचे आस्ती जावं आनी दुसरे आमगे होतू भितर आमकां समान असले दाखले दिले नात. आतां कितें जालां आतां हांव 1 वर्साचें हिंग अध्यक्ष आसा. अध्यक्षान घेवन हेजी दाखल सगळें समकारका म्हणून तर आमी सांगले तेन्ना आमगे समिती लोकांक कोणाकच आमकां समान दाखल दिनासतना तो एकदम धुपळी घातलोच करून घेवन एकदम गौजी केलोच करून घेवन मिटींग बी समा करूं दिनासतना जनरल बॉडी मिटींगे भितर धांदली करून घेवन आतां तेमी कितें करूं लागला की म्हणल्यार ना तुमकां काय समान ना येते म्हणून सगळे कडेन बँकाक कागद दिवचे आनी कितें कागद दिवचे आनी आमगेले एक समिती केला म्हणून सांगून घेवन पुरा आमगेले मठाचे आशिल्ले बी सगळे भांगर बिंगर घाण घेवन मान वचे साठी तयार केला. तेजे आज सगळे भक्त लोकांक आनी सगळे आमगेले गांवांत लोकांक कळोवंक लागला की म्हळ्यार हिंगा एक महाराजा नियमा प्रकार हेमी विरोध वचूं लागलात आनी विरोध वचूं लागल्यान हिंगा आमगेले कितले भांगरा जावं आस्ती जावं ते अव्यवहार जाल्लो आसा. तेजे बद्दल आमी डीसीक एक मनवी दिलात, जिल्हाधिकारीक एक मनवी दिलात, हेजे बद्दल एन्क्वायरी करका सूक्त तनिखे जावका म्हणून दिलात.
बुधवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 2 आणि कुमटात 1 पॉझिटिव्ह केस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 56,182 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 55,364 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 29 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 789 लोकांले मरण झाला. आयचे इतलत न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.